कार्मेल किरण कार्यक्रमाक तुमकां मोगाचो येवकार. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी साधुसेव जिवनपण ना म्हणटले ते जेजू तशें येवन अशें सवाल करूंक लागले. मेस्त्री, मोइजेन आपल्या कायद्यांत आमकां अशें बरोवन घालां, एकल्याचो भाव मरतना आपणा भुरगें नासतना आपल्या बायलेक सोडून वचत जाल्यार सरल्याच्या भावान ताच्या विधव बायले लागीं लग्न जावन सरल्या आपल्या भावाक संतत उत्पन्न करी जाय. तर 7 जण भाव आसले. मालगडो एक स्त्रिये लागीं लग्न जालो आनी भुरगें नासतना मोन पावलो. दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी तोय भुरगें नासतना मोन पावलो. आनी तिसऱ्यांनी तशेंच केलें. उपरांत एकल्या फाटल्यान एकल्यान 7व्यान पर्यंत तिका लग्न करून घेतली, तरी एकल्याकी भुरगें जालें ना. शेकी सक्टां फाटल्यान ती स्त्री मोन पावली. तर मेल्ल्यांच्या जिवनपणा दिसा ते कोणाची बायल जातली? ते 7 भाव तिचे लागीं लग्न जाल्ले न्हय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजण ना, देवाचे समर्थ विशांती कळयत ना, देखूनच तुमी फटवून पडल्यात न्हय? मेल्ल्यांतले जिवन जातस दादले तशे स्त्रियो सर्गींच्या आंजा बरी जातली, देखून तांकां लग्न आसचें ना. आनी मोन पावुल्ले जिवंत आसात, जिवन जातात म्हणले विशांत मोइजेच्या ग्रंथांत जळत्या बोल्या विशांत बरोवन आसा तें तुमी वाचूंक ना कितें? थंय देव मोइजे लागीं उलोवन म्हणटा, हांव देव आब्राहामाचो, देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो. जिव्यांचो देव तो, मेल्ल्यांचो न्हय. देखून तुमी पुरते चुकोवन पडल्यात. जिवन क्रिस्त थंय भोवमुखाच्या भावानो आनी भयणीनो, आमचो देव जिव्यांचो देव, मेल्ल्यांचो न्हय. तें जिवनपण मेल्ल्यांक जिवीत आसा, मेल्ले जिवंत उरतात, हें कशें समजून घेवचें? लांब पास्काचो काळ आमी संभ्रमलो, जिवनपणा विशीं जायतें आमी आयकलें, तरी जिवनपण कशें, नवें जिवीत तें खंयच्या रुपाचें, खंयच्या थराचें, असले सवालां जायते फावटी आमच्या मोती देवचें वाजबी. एक फावटी एकलो काण आयकना असलो भेरो वा केप्पो म्हणटा आमी आसलो, ताका संगीत म्हळ्यार कितें म्हणलें समजूंक जाय आसलें. हें आयकतानाच एक आमकां हांसो येवंक पुरो, कित्याक बेऱ्याक काण आयकनातल्याक संगीत समजून घेवचें तरी कशें साध्य जायत? संगीत आयकूंक जाय, तें पळोवंक जायना, संगीत आयकूंक जाय. तशें ताणें एक फावटी एका चेडवा लागीं विचारलें, संगीत कशें, तें कशें आयकता, संगीत कशें आसता? अरे देवा, ह्या मनशाक कान आयकनात, हाका संगीत कशें आसा, कशें आयकता म्हणून समजोवचें तरी कशें? चिंतूंक पडलें. आनी वचून ताच्या मुखार रावलें आनी ताणें चिंतलें आपूण आतां गायन करता, आनी ताका सायन केलें हांव गायन करता म्हणून. बोटांनी, तोंडान, दोळ्यांनी सगळें जाता तितलें ताणें प्रयत्न केलें हांव गायन करता म्हणून. ताच्या मोतीन आसलो इरादो कितें? आपूण गायन करता आसतना म्हजे आपणाचे वोंट हालतात तें पळोवन तो समजतलो. आनी तितलें मात न्ही, म्हजे दोळे, म्हजें तोंड, तोंडार आसची भावना हें पळोवन भोवशें ताका संगीत म्हळ्यार कितें समजत कळना म्हणून मुखार वचून रावून ताणें संगीत करूंक सुरू केलें. दांत दिसताले, वोंट आलयले, हांसो, दुसरी भावना तोंडाचेर.
आनी हात भास करणं अशें आनी सरतालें समजलें गे तुका कळ्ळें गे संगीत म्हळ्यार अशें संगीत म्हळ्यार तशें जायते ताणें प्रयत्न केले आनी हो मनशांगा अशेंच करतालो आपणाक समजना म्हणटालो काल म्हूण समजोना म्हणून उलोवंक जाता उलोवन तो सांगता म्हाका समजोना म्हणून संगीत म्हळ्यार कशें तें म्हणून परतून ताणें प्रयत्न केले आनी हाणें केलें परतून ताणें प्रयत्न केलें हाणें समजोवंक प्रयत्न केलें सुमार प्रयत्न केले आनी निमाण तांकां बगलें ती जोरान दोगांयनी हांसोवंक सुरू केलें म्हळ्यार तें समजोवच्यान चलवलें हो समजोन घेवच्यान चलवलो कित्याक संगीत तें आयकल्यार मात कळटा संगीत म्हळ्यार कितें म्हणून हें दुसऱ्या खंयच्याय उतरांनी वा भावनांनी वा हात भाशेन सांगूंक कश्ट सदांच हीच परिस्थिती मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो जेजूची जेन्ना जिवनपणा विशीं सवाल हेर ताका उचारतात जेजूक तें समजता जेजू तें खुद्द जाणा कित्याक आपुणूच जिवन जातलो आनी आपुणूच जीव आनी जिवनपण देखून जिवनपण म्हळ्यार कितें तें ताका कळीत आसा पूण आमकां आनी हेरांक समजोवंक काण घेवंक ती आमकां सकत भोवश्या ना वा पावना अशें म्हणटा आसतना जेजूच्या काळार आसले दोन पंगड फारिझेव आनी सदुसेव फारिझेव जिवनपणा सावन पातयताले आंजान तांकां पातयनी आसली सैतान म्हणलो आसा देवस्थान म्हणलो आसा तेय ते पातयताले पूण सदुसेव आनी एका वाट्यान तांकां जिवनपणाचेर पातयनी जातली आंज वा देवदूत ना म्हणटाले देवसार वा तसलो खोटो स्पिरीट कसो ना म्हणून हें हो तांचो वाद अशें आसतना हे सादुसेव येवन जेजूक एक सवाल करतात सवाल आमकां एक कसलें गाय म्हणलें थोडे भोगोवंक पुरो कित्याक हें काजरा विशीं ते सवाल काडटात लग्ना विशीं सवाल काडटात एका स्त्रीक लग्न जाल्लें आनी ते पयलींच्या दादल्याक भुरग्यांक जावन दिवंक साध्य जालें ना त्या देखून मोइजेच्या नियमा प्रमाणे उरले 6 जाण ओटो 7 जाणी तिच्या लागीं लग्न जालें आनी 7 जाणी भुरगीं नासतना मेले पूण भुरगीं जाल्ले वा नातले तें तांचें सवाल न्हय आतां मेल्या उपरांत तिका 7 जाण हांगा घोव आसले वरवीं जिवनपणांत कोण तेचो नीस घोव म्हणून मानून घेवचें तें तांचें सवाल एखादो पोट्टो सवाल म्हणून येत गे आमी तें तांचें सवाल आतां जेजू हें बरें करून समजोवन तांकां सांगता तुमी सुखोन पडल्यात लग्न काजार जावचें काजार करून घेवचें हें ह्या संवसाराचें हें ह्या पृथ्वीचेर ह्या धरतीचेर आमी आसतना जावचें पूण जिवनपणांत मेल्या उपरांत आसच्या त्या नव्या जिवितांत लग्न म्हणलें ना सकाळां सुमेस्ताची जसो देव आमचो बाप तो आमचो सुमेस्ताचो बाप तशें आमी देवा सारकीं एका रितीन वा आंजा सारकीं ती जातात म्हणून जेजून सांगलें आंजा सारकी आंज म्हळ्यार कितें तांकां कूड ना आत्मो मात्र स्पिरीट मात्र आतां कूड आसल्यांक लग्न कूड नासल्यांक लग्न ना आंजांक स्पिरितांक लग्न ना आतां आमी मेल्या उपरांत आंजा बरी स्पिरिता बरी देखून लग्नाचें सवाल थंयसर उदेना वय आमी मेल्ल्याचें कुडीचें जिवनपण आसा म्हणटा आमी कूड जिवन जाता म्हणटा आमी पूण ती कूड आतां आसच्या कुडी बरी आसना ती दुसऱ्याच रितीची ती आमी पळोवंक ना ती आमकां समजून काडूंक की कश्ट पूण कितें जावं असली कूड आसना त्या देखून हांगासर आसचें तें लग्न संबंद जिवनपणांत वा सर्गार बिलकुल ना पूण तें म्हणटास त्या जापेन जेजू तांकां समजयता की तुमी सुखोन पडल्यात ह्या कारणाक लागून जिवनपण ना म्हणून तुमी सांगता वाद करतात तर तुमी सुखोन पडल्यात जिवन खंडीत आसा पूण हांगासर आसलें तें लग्न वा लग्न संबंद थंयसर ना पूण जिवनपण खंडीत आसा आनी बरो दाखलो जेजू तांकां दिता आनी म्हणटा जर त्या बोल्यांत देव कितें म्हणटा मोइजेक आपूण देव आब्राहामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो आतां देव कित्याक हो उल्लेख करता आपूण आब्राहामाचो इसाकाचो जाकोबाचो देव म्हणटा आनी हें सवाल कित्याक आनी हो उल्लेख कित्याक जेजू आतां ह्या जिवनपणा विशयांत करता हाका बोळात एक कारण हेंच मोइजेक देव दिश्टीक पडटा आसतना कितलेशे शेकडे जाल्यात ताच्या पयर आब्राहाम सुमार शेकड्या आदी आसलो आब्राहाम इसाक आनी जाकोब तांचो देव आपूण तुजे लागीं आतां उलयता
म्हळ्यार अब्राहम इजाक आनी जाकोब तुजे आदी आसले ते 7 वर्सां आदी आसले ते आतां मरोन गेल्यात तरी आपूण देव त्या मनशाचो त्या पात्राचो देव म्हूण देव सांगता आसतना हाचो अर्थ कितें ते मेल्या तरी जिवंत आसात अब्राहम इजाक जाकोब मेल्या तरी ते जिवंत आसात आनी कितें जीव आसात सर्गार जीव आसात देखून देव आपूण तांचो देव म्हूण सांगता आसतना आपूण जिव्यांचो देव मेल्ल्यांचो देव न्हय तेजे तर मरोन सगळे नासोन गेल्ले देव आपूण तांचो देव म्हणतो ना अब्राहम इजाक आनी जाकोब आजुनूय जिवंत त्या देखून मोइजेक आतां देव दिश्टी पडटा आसतना आपूण अब्राहमाचो इजाकाचो जाकोबाचो देव म्हणटा म्हणजे हांव देव जिव्यांचो न्हय देव मेल्ल्यांचो आपुरबायचे चिंताप मोगाच्या भावनान बडिनो आनी बरी जाप जोगती जाप जेजून दिली जावन आसा त्या साधू साहेबांक तांकां जिवनपणांत भावार्थ ना बरोच ना त्या देखून जेजू कोण घालच्या इराद्यान ताणें ते सवाल विचारले पूण जेजू ताच्या बोधवणकायेन आनी देवाच्या सक्तेन देव जिव्यांचो आनी जिवीत आसा मेल्ल्यांक पुनर्जन्म आसा म्हणल्यार सत तांकां तो शिकयता अशें म्हणटा आसतना भावनो आनी भयणीनो आमकां एक आपोवणें जिवनपणांत आमचो भावार्थ आनी थीर जाय जिवनपणांत आमचो बरोसो घट जाय आनी त्या भावार्थान आनी बरोवश्यान आमी मोगाचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेचें म्हणून आनी त्या देखून ह्या दृश्टीन हाच्या पयल्या बसाप सुरू करता आसतना सांग पावलो तिमोथेक बरयल्या दुसऱ्या पत्र म्हणटा जेजू क्रिस्तांतय वा क्रिस्ता जेजूतय आसा ती जिविताची बसावणी प्रगट करूंक देवाचे खुशे प्रमाणे त्या जेजू क्रिस्ताचो धर्म जाल्ल्या हांवें पावलान तुका म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथेक बरोवचें पत्र म्हणजे जिविताची बसावणी पावलोक तशें तिमोथेक जिवीत बसावंक जिविताची बसावणी आटापची ती सुवार्थ प्रगट करूंक आपले हे धर्मदूत वा आपोस्तल जावन आसात म्हणजे देव जिव्याचो ताचे थंय जिवीत आसा तो आमकां जिवीत दिता आनी त्या जिविताची बसावणी प्रगट करूंक त्या जिवीत दितल्या देवाची सुवार्थ प्रसार करूंक ताणें आमकां आपयलां म्हणलें सुरू आमकां आयकूंक मेळटा बोवा पुरबायचो कितलो बरो ताळ आयच्या सुवार्थेक आनी हाच्या पयले वचपाक पडटा पळया तितलें मात न्हय आमी आनी एक सत हांगासर सारकें समजोवंक आसा आमच्या ह्या म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांव ही नितळ अंतस्करान देवाची सेवा करता म्हज्या मागण्यान दीस रात म्हणले बरें तुजो हांव उगडास करतना देवाक हांव अर्घ दिता म्हणटा पावलो ताच्या मोगाच्या पुता तिमोथेक पूत क्रिस्ता थंय भावार्था थंय पूत आनी तो म्हणटा तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्याचें केंड जळाशें कर म्हूण हांव तुका उलयता देवान आमकां भियोंक करता आत्मो दिवं ना आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वनेज करतालो आत्मो दिला जिवीत दिवचो आत्मो आमकां ताणें दिला हांवें हात दवरून तुजे कडेन मागल्लें त्या वेळार तो धैर्य दिवचो बळवंत करचो जिवीत दिवचो मोगान भरचो स्वता प्रगट करूंक धैर्य दिवचो सकत दिवचो आत्मो तुका मेळ्ळा त्या देखून तुका मेळिल्लें तें देणें तें देण्याचें केंड सदांच पेटाशें सदांच जळाशें दवर जळाशें राख म्हणून तो ताका सांगता तितलें मात्र न्हय सुवाता प्रगट करचे कश्ट वावटेंत म्हजे सगळ्यात तुवें भागीदार जायचें आमच्या सोम्याक आनी ताचो खंय जाल्यार म्हाका साक्ष दिवंक तूं लज नाका आमकां ताणें पळयत जावंक आपण दिलां त्या देखून ताचे मांडावळे प्रमाणे ताचे कुरपे खातीर आमी वावरूंक जाय आनी आमी जें कितें तुका हांवें आतां शिकयलां तें तुवें प्रगट करूंक आसा सोमी येतलो पर्यान ताणें म्हजे ताब्यान केल्ली भावार्थाची ठेवणी राखून व्हरची ताका थांक आसा म्हूण हांव पात येता आनी थंय भावार्थ तुवें राखूंक जाय भावार्थ तुवें प्रसारूंक जाय मोगाच्या भावनान भयणीनो जिवनपणांत असो भावार्थ तो आमी फकत आमी आमच्या मोतयेंत आमी चिंतल्यार वा पातयल्यार फावना वय आमकां जिवनपण आसा मेल्या उपरांत आमी जिवन जाता म्हणून पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत चलत्या जिवितांत दिसपट्ट्या करण्यांनी ते हेरांक दाखोवंक जाय आनी शिकोवंक जाय की आमचो देव जिव्यांचो देव आमचो देव आमकां जिवनपण दिता आमचो देव आमकां जिवें करता ससनाक आमी जियेतल्या
आमी ससना जेतले म्हूण मरणाच्या वेळार वा मरणाच्या मेसा वेळार आमी गायता तें खरें जायचें. त्या देखून आमकां एक कायदो आसा आमचो भावार्थ सारको समजोवंक. साधू साहेबांनी सारकें समजोवंक ना. जेवणपण ना म्हणाले त्या देखून खंयचीय सावलां कसलींय पोट्ट सावलां जेजूक ते घालताले आनी तांच्या पासार शिरकावंक पडयताले. पूण जेजू तांकां तांची सूख समजणी सारकी करून ताणें समजोवचे बरी तो प्रयत्न करता. म्हणटा आसतना आमकां जिवनपण कशें म्हण सारकें वर्णूंक आसा जाता जावंक पुरो. पूण त्या कारणाक लागून जिवनपण ना म्हूण सांगूंक जायना. जिवनपण आसा म्हणलें तें सत चलत्या जिवितांत भरवशान आशावादी जावन निराशावादी जायना आसतना जिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा आनी आमचो भावार्थ सारको समजूंक जाय. आनी त्या देखून सदस्य समजनासतना जिवनपण ना म्हूण हेरांक शिकयताले. पूण हांगासर जेजू जिवनपण आसा म्हूण शिकयता. मात न्हय पावलो तिमोथीक हांवें माथ्यार हात दवरून मागल्या वेळार तुका देवाचो आत्मो मेळ्ळा, स्वताचो आत्मो मेळ्ळा. तो तुका बळवून करता, तो तुका दय दिता. त्या करून भिये नाका, कश्ट दोग दोणी अडकळत आसतना फाटीं सर नाका, भावार्थान फुडें वच, बरोवचो सांडी नाका, बरोवशान फुडें वच आनी सारकें समजून जें कितें हांवें तुका शिकयलां, जें कितें पवित्रात्म्यान तुका हांवें माथ्यार तुज्या हात धरून मागता आसतना पवित्रात्म्यान तुका शिकयलां, त्या पवित्रात्म्यान तुका मेळ्ळा, ताच्या सक्तीन सारकें समजून तें हेरांक शिकय म्हूण तो सांगता. भावनो आनी भयणीनो, माथ्यार हात दवर मागचे विशीं आमी आयकलें आनी ही रीत आजुनूय पयस पाळून आसा. दियाकोनाच्या वडदीच्या वेळार तशेंच याजकी दिक्षेच्या त्या संभ्रमा वेळार याजकी वड एका दियाकोना दिता आसतना बेस्प साहेब आनी जमले सर्व याजक माथ्यार हात दवरून मागतात. हो सक्रामेंत दिता आसतना माथ्यार हात दवरून मागतात. पुरातन काळांतल्यान आपुसांच्या वेळांतल्यान आयिल्ली ती रिवाज आजुनूय चालू आसा. माथ्यार हात दवरून मागचें म्हणटा आसतना पवित्र आत्मो तांचेर येवं दी, देवून येवं दी, तांकां अभिशेक करून दी म्हूण मागचें जावन आसा. तशेंच जायते जाणां आमचे लागीं येतात माथ्यार हात दवरून मागा फादर, वांजेलां करा फादर म्हूण. ह्या जाग आपले मागलेले हात दवरून मागता आसतना तो पवित्र आत्मो परत आमचे थंय आमकां बळवून करता. आमचे पवित्र आसा, पवित्र सगळ्यात परत आमचे भरपूर देंवन येता. आमकां आमचे तें अभिशेक जाल्लें तें आनी आमकां अभिशेक केलो पवित्र आमचे परतून आमकां जिवी आनी जिवाळ करता आनी हात दवरून मागता आसतना तें जाता. आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांक आमी हें सत शिकोवंक जाय. थोड्या आदीं आमी जाणाव घरांत मागणें रजा जाल्या उपरांत बेसांव मागची रेवज आसली. थोडे कडेन ती सकाळ नपय जावन आयली. पूण ह्या आयल्या वार वर्सांनी आमी पळयता प्रत्येक आमच्या मंगळुरी दियेसेसींत वा ओडपी दियेसीस जावंक पुरो आमच्या मंगळुरी कोंकणी संस्कृतींत ही अपूर्बायची रिवाज आतां चड आनी चड जिवी जाल्या. न्हय फकत भुरगीं पूण व्हडां आनी कितलींय प्रायवंतां हर एकले 8 जण बेसांव दिया फादर म्हूण सांगतात. हांगासर ह्या पोन शेतांत कार्मेल गुड्यार बेकार घाट्टे मीस जाल्या उपरांत भायर ह्या जाग्यार मेळ्ळो. कितलेशे जाणां धांवून येतात बेसांव दिया फादर म्हणून. भुरगीं तरणाटीं व्हडां कसलोसो भेदभाव नासतना, कसलोसो कितेंच लागीं नासतना, लजेर आसतना ते पळोवंक आनी भोव चड खोशी जाता. म्हणजे बेसांव मागचें आनी तशेंच देखून बेसांव मागची रिवाज ना म्हूण हांव सांगना आनी ती आतां चडच जाल्या संतोश भोगता. त्या देखून तुमकां सक्कळ आयकोप्यांक भुरग्यांक तशें वडिलांक हांव शाबासकी पडयतां. आमच्या ह्या कोंकणी संस्कृतींत वडिलांत हांव बेसांव मागची वा ह्या जागांत हांव बेसांव मागची रिवाज तुमी आतां रुता केल्या आनी ती जिवाळ केल्या. तुमकां निजाकी शाबासकी हें भुरग्यांक तुमच्या आनीकय शिकोवंक प्रयत्न करा. मात्र न्हय जशें आमी ह्या जाग माथ्यार हात दवरून मागता तशेंच तुमी वडिलांनी तुमच्या भुरग्यांच्या माथ्याचेर हात दवरून मागल्यान कांय सूख जायना. भुरग्यांक केदाळय ह्या जाग मेळना जावं पुरो. घरांनी तांकां बेसांव दिता आसतना देवाचें बेसांव पुता म्हणून तुमचो हात माथ्यार दवरून दवरल्यार कितेंच जायना. कित्याक पवित्र आत्म्यान आमकां अभिशेक करचें. पवित्र आत्मो सक्कळ मुखांत ह्या जागा मुखांत तशें वडिलां मुखांत आमकां मेळोवंक साध्य आसा. तर ही 2 चिंतनां आमी आठोवचीं आनी मतीन दवरचीं. पयल्या जिवनपणांतय आमचो भावार्थ आमचो बरोसो घट करचो आनी तो भावार्थ तो बरोसो आमच्या सालत्या जिवितांत जिवाळ दवरून आमच्या बऱ्या करण्यांनी जियेवन हेरांक कळीत करचो. आनी तिसरें निमाणें हांवें सांगलें हात दवरचें, हात दवर मागचें. ही रिवाज पाळल्या ती बरेंच आनी ही आमच्या भुरग्यांक तशें हेरांक आमी शिकोवं येता. तर आमचो देव जिव्याचो देव
न्हय मेल्ल्यांचो. देव अब्राहमाचो, देव जाकोबाचो, देव इसाकाचो, म्हणजे जिव्यांचो देव. तो जीव हो आसा त्या देखून जी कोण आमी मरता सगळीं ससनाक जियेतल्या आमी ससनाक थंय जियेतल्या. तो देव जिव्यांचो न्हय मेल्ल्यांचो. जिवनपणांत आमचो भावार्थ आणखी घट करया आनी जिवनपण आसा तें म्हणलें सत जियेवया आनी तें सत सगळ्यांक परगट करया. तोच देव तुमकां आनी म्हाका आपणाच्या बेसांवांनी बरोवन दी आनी आमकां जिवंत क्रिस्तां थंय एकवटीत करून दी. आमेन.